फर्स्ट ऑफ ऑल जो आमकां विश्वास येता की आमचो सरपंच आमचे जे ग्रिव्हन्सीस आयकला तेजे सोल्युशन डेफिनेटली काडटलो आणि जो आमचो सगळे वाठाराच्या लोकांचो जो आसा की थंय आमकां डायवर्जन नाका बिकॉज इट इज टू रिस्की कित्याक जे सोल्युशन सुद्दां जर डिपार्टमेंटान दिले की ट्रॅफिक पुलीस 2 हांगा 2 थंय दवरले बट टेक्निकली पळोवपाक गेले ऑन दी ग्राउंड इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सगळ्यांच्या घराच्या भायर गेट आसा कोणी गाडी भायर काडटना कोण कोणाक रावना इवन इल्लोसो जागो तूं रिवर्सान सुद्दां गाडी भायर रस्त्यार काडटा इल्लो जागो म्हळ्यार स्कूटर चिप जावन वयता आनी ती स्कूटर सुद्दां गाडयेक लागली की ह्या डायवर्जना खातीर आमकां वाड्यावयल्या लोकांक झगड्यांक घालपाच्यो खबऱ्यो ह्यो आनीक व्हडलो मेजर अशें हें कांय ना बिकॉज थंय गाडी रिवर्स काडूंक कोणाक मेळपाना आनी एक एक दारान कोण पुलीस किंवा आनी कोण कोणाक रावपाचें ना आनी हेवी इन सिंपल टर्म्स नॅशनल हायवेचो ट्रॅफिक इंटरनल रोडार डायवर्ट करप इट इज इम्पॉसिबल कित्याक इतल्यो सगळ्यो गाडयो वयतल्यो ताका प्रॉपर सोल्युशन आनी हे जर करच्या पयलीं सुद्दां जर हे सगळे सोल्युशन प्लॅन आसलेलो जो कितें सोल्युशन डिपार्टमेंटा कडेन आसलेले तुमी पयलीं रेजिडेंट्सान कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले ते घेवंक ना डायरेक्ट हाडून बोर्ड मारता डायरेक्ट सांगता की फाल्यांच्यान ते तशें जायना न्ही कित्याक फाल्यां कोणाकूय मेडिकल इमर्जन्सी आसपाक शकता आनी त्यो गाडयो जश्यो वयता बिर्ला सायडीचे बसी मडगांव सायडी इतले फास्ट वयता थंय तो इतले फास्ट वचपाक रोडूच ना फर्स्ट म्हणल्यार थंय पयलीं स्पीड ब्रेकर्स येवपाक जाय स्पीड ब्रेकर्स येतकीर फुडलें कितें तें जावपाक जाय कित्याक रस्तो क्लियर मेळटा लोक दामीच सुट्टा गाडयो सो ताका लागून हेजर बेस्ट सोल्युशन म्हणल्यार जावपाक जाय आनी जशें रेजिडेंट म्हणटा तूं सद्याक तर तो डायवर्जन थंय ना कित्याक आनी ऑल्टरनेट सोल्युशन कितें तरी डिपार्टमेंटान आमच्या रेजिडेंट्सा फुड्यान घेवन येवपाक जाय तेंच आमचें रिक्वेस्ट आसा आनी वी बिलीव दॅट सरपंच आमकां फूल कोऑर्डिनेट करून सपोर्ट करून हे करून घेतलो म्हणून कितक्या महिन्या खातीर रोड क्लोजर हा अशें आयकूंक येयला आनी डायवर्ट 6 महिने म्हणून सांगला मी रेजिडेंट्स ऑफ आनंद फेज 1 and 2 and जयरामनगरचे आम्ही आय येयल्ले कितें गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला नॅशनल हायवे 566 बंद करून इंटरनल रोड्सान डायवर्ट करतले म्हणून नाव इंटरनल डायवर्टसान डायवर्ट करून आमकां भरपूर इश्यूज आसाय आनी ते इश्यूज घेवन आमी हायलायट करून आमी आयज एक मेमोरंडम दिला सरपंचाक आमचे इश्यू घेवन कन्सर्न ऑथॉरिटीजा कडेन रेज करपाक देर आर 6 issues. I'll not raise all 6 issues. I'll give only two issues. One is one road in front of Vishal Mart in evening time after 6 o'clock. Normal circumstances, normal आता सद्याक without diversion of traffic, road traffic congestion आता. There is a congestion. There are accidents, minor accidents, major accidents. आणि हे divert करून what will be the state of this road? How that road will be manageable? How that road will be manageable? How much suffering we'll have to take? Second point, internal roads are having sharp curves, sharp turns, and narrow roads. एक गाडी भायर काडटली जाल्यार आमकां मेळपाना आमी कितें करपाचें आनी व्हेकल येतले आमकां बंद करतले सपोज एक कोणाक हार्ट अटॅक येयलो आनी एक रेसिडेंट हॅज टू बी मूव्ड आउट टू द हॉस्पिटल एज डॉक्टर प्रवीण हॅज ऑलरेडी रायटली पॉइंटेड आउट this traffic congestion will be the death of that person. That is sure. We want such deaths in our locality? Surely no. And we strongly demand Sarpanch to write a letter to National Highway to cancel this diversion and request the collector also to take note of this and cancel the diversion of the road. रोड क्लोजर कित्याक करता गव्हर्मेंट दॅट वर्क चालू आहा पळय हायवेचो जे 1 वर्सान काम जावपाचें आहा ते एक 3-4 म्हयने काम जावपाक लागून दे वॉन्ट अ डायवर्जन सो आतां रेजिडेंट्स थिंगासरले आहा दे आर सेइंग दॅट क्लोज द रोड आमकां नाका डायवर्जन हांव कितें म्हणटा डायवर्जन नाका जाल्यार वील बी सफरींग मोर बिकॉज 1 year दॅट ब्रिज वील टेक टू बिल्ड आनी इट्स व्हेरी रिस्की आज आमी वयता पळय फाल्यां वरतून कितें पडलें जाल्यार आमी रिस्कान वयता सो आय हॅव रिक्वेस्टेड देम बाबा डायवर्जन बंद करनाका यू हॅव सम पॉइंट्स ते वील सॉर्ट इट आउट बाबा 90% ट्रॅफिक गोईंग थ्रू चिकालीम पंचायत हांगा सगळ्यान देन इशुईंग पास टू लोकल रेजिडेंट्स हेवी ट्रॅफिक ब्लॉक करपाचे बारीक बारीक तुम्ही सजेशन करा इट शुड नॉट बी दॅट टोटली ना आमकां आमी अलाव करना दॅट इज रॉंग एक्चुअली बिकॉज गव्हर्मेंट टू ट्राय करता की डायवर्जन करून बेगीनचे बेगीन ते ब्रिजाचें काम काबार करपाक सो पीपल हॅज टू सपोर्ट एक्चुअली तेंचे कितें कन्सर्न आहा पळय वील ट्राय टू सॉर्ट आउट बारीक बारीक कितें आहा ते इश्यूज बट ऑलमोस्ट 6 months अशें बंद करपाचें आहा म्हणून शाळेत 6 months सांगला विच वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन नॅशनल हायवे आणि एमबीआर की 3-4 महिन्यान काबार कर म्हणून ते काम बिकॉज पीपल हॅव टू सफर सो मच देन सो 3-4 महिन्यान काबार जाले देन नॉर्मल ट्रॅफिक ओपन जातले बट यू विल पुट दिस पॉइंट ऑल दिस पॉइंट्स रिझॉल्व करतलो ना आता लोकांचे पॉइंट्स आहा पळय कितें कितें आहा वी विल नोट इट डावन अँड विल पुट फॉरवर्ड टू पीडब्ल्यूडी नॅशनल हायवे all these months
almost for several months. Without the diversion, we are already having a traffic jam there. Now, what has happened, because we all kept quiet, today people are taking advantage of the situation. So we are requesting, before diversion, if there's a traffic jam, we have so much problem. So you can imagine, after this practice is done, after this diversion is done, what will be our state? So we request the government to please consider this. Even now, before they're closing the road, come and see the traffic jam. Even today morning there was a traffic jam. There are so many school buses passing that side. Vishal Mega Mart is there. So this road should be stopped. And what will happen tomorrow if there's an emergency, like how you said there will be a death or accidents are already taking place. So when there will be a major accident, then everybody will get up and try to do. So we request you, before something worse happens, please stop this diversion. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.